MLA Michael Lobo has urged the Chief Minister not to succumb to pressure in the Rama Kakondkar attack case. He said the attackers work for money, have strong backing, and the mastermind must be caught. Lobo also reminded though arrests are pending, the accused have already confessed. His statement puts added pressure on the government and police. इशू आसता तो रामाक काणकोडकराक जो अटॅक केला त्या हेजेर तुमकां कितें दिसता गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आहल्या? See, Chief Minister has to not come down under pressure from anybody. Where all this type of issues are concerned. आणि जे कोण असले एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा कंटिन्युअसली लोकांक हार्म करता ते पयशे घेवन आनी कितें घेवन सेम गायज वर इनवॉल्ड इन मांद्रे. हांव गेल्लो मांद्रे फ्रंटान आसलो, आमकां लागत ना थिंगा, पूण हांव कलंगूटसून मांद्रे गेलो कित्याक मांद्रेचे सोशल वर्कर, थिंगा आसले स्थानीक लोक, थिंगा आसले पंचायत मेंबर्स, सरपंच आमचे सगळे फ्रेंड ते. ताका मारलो तेन्ना हांवें सांगलेलें की हेच्या फाटल्यान आनी कोणाचो हात आहा म्हणून. म्हणजे देर इज अदर पर्सन इनवॉल्ड हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन, हू हॅज पेड मनी. सो ते कितें केस ती रफा दफा जाली. हांवें तेन्नाच सांगलेलें, इवन CMाक सांगलेलें की देर इज अ लार्जर एंगल टू दीस. सो रामा काणकोडकर ऑल्सो सेम पीपल आर इनवॉल्ड. सो चीफ मिनिस्टर हॅज टू investigate it thoroughly because he is the home minister and chief minister has to bring it to logical end. असले एंटी सोशल एलिमेंटाक आमी सपोर्ट करूंक उपकारत ना. एज अ इलेक्टेड representative, I being the MLA of the constituency or one of the MLA of the state of Goa, we should not support such type of anti social elements. आणि असल्यांक there is no space in the society if you are not going to change. आता चूक एकदा जाता, सद्दां वचून चूक जाता, ही चूक न्हू हेजेर कोणें तरी पयशे घेतल्या. somebody has paid money, somebody has given instruction to do this work. आतां कोण इन्स्ट्रक्शन दिल्या ती पळोवपाची गरज आहा. आनी हे पळयत जाल्यार हांव वचोन थिंगा आमचो जो कोण SP आहा तेका हांव वचोन मेळोन बसोन तेका थँक्यू म्हणटलो आनी मिडियाकूय सांगतलो की SP नॉर्थ हॅज डन अ कमेंडेबल जॉब. आतां काल म्हटलें की तांकां अरेस्ट केलें म्हणून. अरेस्ट करूंक ना, ते तेंचो मोडस ऑपरंडीड आहा. जेन्ना कांड करता ते सोमते वचोन सरेंडर जाता. म्हणजे सांगता उमके सजेर आमी आहा म्हणून तांकां वचोन पुलीस धरता. ताका सरेंडर हे म्हणना, अटक केल्लें म्हणना, ताका अटक करिना. तेन्नाय सेम इन्सिडंट मांद्रे तांकां धरले, तांकां नेक्स्ट डे जमानत जाली, बेल विदीन 24 hours. सो अशें दिसता की जो कोण सांगता हांकां मार म्हणून तो त्या मनशाक धरपाची गरज. आनी ते मनशाक धरितूच जाल्यार फुडले कन्क्लुजनाक आमी येतले. वी वील कम टू अ कन्क्लुजन दॅट द नेक्सस वीच वॉज देर ऑर वीच इज देर हॅज बीन ब्रोकन. सो अदरवायज कितें जाता ते तांकां अटक जाली. अटक म्हणजे कितें ते अशें बिचार वचोन न्हिदलेले काय सनबेदींग करताले ते अटक जाली म्हणून. म्हणजे थिंगा वचोन दवरले आनी हाडले तांकां. अरे तांकां अटक जावंक ना, ते उमके सोदेर रावले आनी तेणी इन्फॉर्मेशन दिलें की आमी सोदेर आहा, आमकां बाबा तुमी धरून व्हरा म्हणून. सो हे सगळे जे प्रॉम्प्ट एक्शन जे जाला तेजेर कन्क्लुजन कितें? तांकां सोपण पडलें, तांकां मारपाक, रामा काणकोडकराक मारपाक सोपण पडलें. आयज जो तो तांकां मारला फाल्यां आमकां मारूंक शकता. रामा काणकोडकराक कोणें मारलो जाल्यार आमकां मारूंक शकता, आनी कोणाक मारूंक शकता, आनी कोणाक मारूंक शकता. सो अशें गोंयचे लोकांनी भियोन रावंक उपकारना. हें चीफ मिनिस्टरान सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. सो तेणें हें खरें करून दाखोवपाची गरज आहा. तांकां अटक करून न्हू, जे कोणें इन्स्ट्रक्शन दिलां मारपाक त्या मनशाक दवरपाक जाय. आनी कित्याक मारलो तेणें तेजोय रिजन आसपाक जाय न्हू. ताका कितें तरी बसोन रामा काणकोडकराचेर राग येयलो, रामा काणकोडकर उलयता म्हणून, अशें आसूंक शकना. आनी कितें तरी आसतलें. समथींग इज देर, सम अदर एंगल इज देर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.